आत्माराम नाडकर्णी एसीजी जाले उपरांत म्हादय केसीत ताका गोंयची बाजू मांडपाक परवानगी 11 जुलय 2016 दिल्ली. 3 फेब्रेर 2017 गोंयचे वेंचणुकेच्या एक दीस पयलीं केंद्रीय कायदो खात्यान ते आदले परमिशन फाटीं घेतले. आतां मुख्यमंत्री पार्सेकारान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक पत्र बरयलां. तांणी लक्ष घालून तो निर्णय फाटीं घेवचो म्हूण प्रधानमंत्र्या कडेन मागलां. हांवें आजूच पंतप्रधानांक पत्र बरयलां. आजूच लेट इवनिंगाक बरयलां आनी वी हॅव अपील टू हिम टू अलाव हिम टू कंटिन्यू द टास्क. कारण रायट फ्रॉम बिगिनींग सुरवाती पासून ताणें आमचो हो मॅटर पळयल्लो. ताणें पूर्ण सखोल अभ्यास केल्लो आसा. ताणें तेचेर इन्व्हेस्टिगेशन केल्लें आसा, रिसर्च जाल्लें आसा. ताणें 2-3 राज्यांचो त्या संदर्भात प्रवासूय केल्लो आसा. त्यामुळे जेची पूर्ण तयारी आसा, सखोल अभ्यास आसा, ताणें तें पळोवचें अशें आमकां दिसता. परत नवीन मनशा कडेन दिवन ताणें नवें चिंतचें हें योग्य न्हय अशें आमी एक रिक्वेस्ट केल्लो आसा. पत्रांत मांडल्यात ते मुद्दे अशे. म्हादय ट्रिब्युनला मुखार फाटल्या 3 लिटिगेशनांनी गोंयांक यश आयलां. नाडकर्णी सारकेल्लो प्रोफेशनल अणभवी वकील गोंयांक मेळचो न्हू म्हूण कर्नाटक ताका हरकत घेता. नाडकर्णी गोंयची बाजू मांडल्यार केंद्र सरकारा कडेन खंयच कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंट्रेस्ट जायना. कर्नाटक सरकार आनी राजकी दबाव हाडिल्ल्यान कायदो मंत्रालयान हो निर्णय घेतला. हो निर्णय घेतना कायदो मंत्रालयान गोंय सरकाराक मातूय विस्वासांत घेवंक ना. नाडकर्णीक परवानगी प्रधानमंत्री मोदीच्या मान्यतायेनूच दिल्ली. ह्या खिणाक इतलो खोलायेन अभ्यास केल्लो नवो वकील मेळप शक्य ना. फाटीं घेतिल्ली परवानगी प्रधानमंत्र्यान लक्ष घालून परत दिवची म्हूण पार्सेकारान मागलां. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार.